हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पाताळाचे दारवटे तिचे जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याचो चाव्यो दितलो. आयचे फेस्त पवित्र सभेच्या आरंभातावनच चलतेर आसले म्हूण कळून येता. सोम्याच्या स्वर्गारोहणाच्या 11 वर्सां उपरांत सांत पेद्रू रोमाक येवन पयले फावटी धार्मीक रीत चलयल्ल्या दिसाच्या उडासाक हें फेस्त आरंभ जाल्लें. वातिकन बासिलिकांत 2 बसका आसल्यो. एक पापान बसची मार्बलान केल्ले तसली, दुसरी रोमाचे रिती प्रमाणे पयल्या शतमानाच्या मजगत काळार आसा केल्ली तसली. ही दुसरी बसका आजून सांत पेद्रूच्या गोवळाचे वणटीर बेर्मेनी मळ्यान रुपाक हाडिल्ल्या व्हडल्या एका पितूळच्या आवरणांत सांबाळून दवरल्या. हे ओक रुखडान केल्ले तसले हात कदेल जावन आसा. 1867 इसवेंत सांत पेद्रू आपोस्तलाच्या मार्तीरपणाच्या 18 शतमानाच्या संदर्भार लोकांच्या आराधना खातीर प्रदर्शिल्ले.